नमस्कार. जरा हटकेच्या आयच्या भागान आमी आयला थोली चांदे पिर्णा हांगासर. जरा हटके ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आमकां नवीन फ्रेंड्स तर मेळटात, पण ह्याच निमतान आमकां वेगवेगळ्या वाठारांनी भोंवपाकूय मेळटा. आनी जेन्ना अशें आमी ह्या सुंदर अशा निसर्गाच्या वाठारांत जेन्ना येता तेन्ना खरेंच खूब मन प्रसन्न जाता. आनी हेच जे वेगवेगळे वाठार असतात, वेगवेगळे सुंदर अशे वाठार हे तुमचे पर्यंत पावपाचो आमी प्रयत्न करतात. आमच्या कार्यक्रमात जेन्ना आमी लोकांक आपयता तेन्ना खूब जाणांक भंय दिसता की आमी कसले प्रश्न विचारतली, थोड्यांक मातशें टेन्शन येतात. आनी पण एकदां हांगासर आयली काय ना सगळ्यांक खूब उमेद येता आनी सगळ्यांचे एंटरटेनमेंटूय करतात आनी सगळे एन्जॉयमेंटूय करतात. आनी हेच एन्जॉयमेंट आमी तुमचे पर्यंत पावयतात. सो अशेंच आमी एन्जॉय करपाक आतां आमी आमच्या जाग्याचेर वतली जे आमी कार्यक्रम घेतली आनी पळया आज आमचे थंयसर कितलीं लोकां आयल्या, कितलीं वेगवेगळी नवीन फ्रेंड्स आमकां मेळटली आनी आज कितली मजा येतली ती पळया. सो पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो जरा हटके. नमस्कार. नमस्कार. हांव विश्वनाथ खलप पिर्णा गांवांत रावता. आयज आमच्या मदीं प्रुडंट मिडियाचे टीम जरा हटके हो कार्यावळी हांगा घेवन येयल्ले आसात. आमकां खूब उमेद जाता कारण बायलांक खुबश्यो गोश्टी बायलांच्या मदीं एक क्वेश्चन आन्सर आसता तेंचे किंवा गाणें म्हणप हे खंय तरी बायलांक बरें पडटा किंवा बायलांक मातशी उर्बा येता आनी खंय तरी घरांत बसल्या त्या बायलांक मातशी कितें तरी आमी केलें अशें दिसता. हांव पिर्णा गांवाच्या वतीन हांव तुमचे सगळ्यांचे पयलीं स्वागत करता आनी हांगा आमचे कोलवाळेचे झेडपी पिर्णा गांवचे सुपुत्र गोविंद कुबल हे आसात. हांव तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी तेंची मेन सारिका शिरोडकर हांचे फुलां भेटोवन स्वागत करचें. थँक्यू. तशीच तेंची टीम हांगासर आहा. हांव विनंती करता ते सगळ्या टिमीन फुडें येवचें. जरा हटकेच्या आयच्या भागान जमिल्यांक सगळ्यांक मनापासून येवकार, सगळ्यांचे मनापासून स्वागत. सुरवात करता आयच्या भागाक आनी आमचे खूब सुंदर अशे तरेन आमचें स्वागत जालां हांगासर आनी खरेंच बरें दिसता जेन्ना आमचे प्रोत्साहन आमचे जे पार्टिसिपंट आसा ते वाडयता ते आनी आमचे ऑर्गनायझर जेन्ना आमकां प्रोत्साहीत करता तेन्ना खरेंच खूब बरें दिसता. आनी अशेंच हांगासर आमचे प्रोत्साहन हांगा वाडयलां आनी हेच प्रोत्साहन घेवन आमी फुडें सरता आनी आयच्या भागाक आमी सुरवात करता. म्हाज्या बरोबर हांगासर रुत्वेश आसा. रुत्वेश म्हाज्या बरोबर चिट्स काडपाक म्हाका हेल्प करतलो आनी आमी आयच्या रावंडाक जो आसा आमचो पयलीं फुगड्यांचो रावंड हेका आमी सुरवात करता. फुगड्याच्या रावंडाक पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया. आनी पयलींच सांगलें की जेन्ना हांव पार्टिसिपंट क्वेश्चन म्हणलें केन्ना खरेंच खूब टेन्शन येता की बायलांक आमकां विचार करपाक नाका जाल्या गजालींचेर आमी चड विचार करता, पण जेन्ना जनरल नॉलेज म्हणा किंवा खंयच्या प्रश्नाची उतरां दिवची पडटा तेन्ना आमकां खूब टेन्शन येता. सो पळोवया आज टेन्शन घेवपाक हो भार सांबाळपाक हांगासर आमकां कोण पार्टिसिपंट मेळटा ती. फर्स्ट पार्टिसिपंट फुगडी रावंड खेळपाक येतले ते आसा दिक्षा परब, गोविंद कुबल, प्रणया नाईक, एकनाथ गाड, गीता चोपडेकर. फुगडी रावंडाचे आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट आसा सगळ्यांक दिसता आसतलें आपलें नांव येना जाल्यार पुरो, अमिशा देसाय. ओके, सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट. फुगडी रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर हांगा पार्टिसिपंट आसा. सुरवात करूया आमच्या पयल्या पार्टिसिपंटा कडल्यान. नांव सांगा तुमचें. म्हजें नांव गोविंद कुबल. तुमच्या बद्दल सांगा. हांव सद्या कोलवा मतदारसंघाचो झेडपी. ओके, सो पयलींच हांगासर सगळ्यांचें नेतृत्व करणारे हांगासर आसा. सो म्हाका दिसता बेस्ट सुरवात. मोठ्यान ताळयो दोनी तेंच्या खातीर. बरें. ओके, सो तुमकां कितें दिसता की आतां बायलां खातीर वेगवेगळे आतां स्किम्स आसता, कितें आसता, पण एक बायल जेन्ना घरान काम करता किंवा अशे कार्यक्रमांत भाग घेता, सो तुमकां कितें दिसता हे कार्यक्रम अशे जावपाक जाय आनी कित्याक जावंक जाय? प्रत्येक बायल फुडें येवपाक जाय. आमी आतां तुमकां सारिका शिरोडकर म्हणून पळयता, खंय तरी आमकां अशें पळयता, तशी आमची सुद्दां घरांची बायल खंय तरी फुडें सरपाक जाय. आनी हे खातीर आमी तळमळीन काम करता. स्पेशल म्हणून बायलां खातीर फुडें येवप आनी बायलांनी फुडें येवन तो प्रोग्राम मीत करप, एटेंड करप आनी आपलें नांव करप, खंय तरी गोंया पुरतें तरी नांव करून दाखोवपाक जाय. हे प्रत्येक बायला खातीर करप ही आमची इच्छा आहा. तसो तेंचो प्रयत्न आसा की प्रत्येक बायलेन फुडें सरपाक जाय, आपली ओन आयडेंटिटी करपाक जाय. सो आमचो प्रयत्न आसता की खंयच्या तरी लेवलाचेर बायलांची ओळख, बायलांचो जे टॅलंट आसा तुमचे पर्यंत पावोवपाक जाय आनी होच आमचो प्रयत्न आमी करीत आसता आमच्या कार्यक्रमात. मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया म्हणून कोणाक आमी संबोधीत करतात, कोणाक म्हणटात? सचिन तेंडुलकर. ओके, कितल्या जाणांक दिसता उत्तर सारकें आसा कशें? सगळें. ताळ्यो मारत मोठ्या. ओके, आमचे पयलेच पार्टिसिपंट यांच्यानी बऱ्यापैकी उत्तर सारखे दिले. जरी आवड असले केन्ना खेळपाक पावूंक ना, पण उत्तर तेंच्यांनी सारखे दिले आणि तांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स.
नाव सांगा. गीता चोपडेकर. तिका पडे तिच्या यांच्या ऐकून पयलींच घाम सुटलो. असले जर प्रश्न येवपाचे आसा जाल्यार म्हाका येवपाक उत्तरां कळची ना अशें दिसलें की ना मनान. खरें सांग कितें विचार आयले मनान आतां? कितें विचार आयले जेन्ना प्रश्न तांकां विचारलो पळय तुज्या मनान कितें विचार आयले? आ खरें खरें सांगपाचें आ टेन्शन आयलें आ ओके तिका टेन्शन येवंक ना कॉन्फिडंट आसा तिका प्रश्नय बरो विचारतले हांव. तुमच्या बद्दल सांगा तुमकां हॉबीज कितें तुमकां कितें करपाक आवडटा? हांसपाचें सोडून कितें करपाक आवडटा? हांव खंय वचना घरानूच आसता. घरांत आसता पण हांगाच्या कार्यक्रमान येयला म्हणून खरेंच तुका मना पासून तुजें देव बरें करूं. तिका फुडें कांय टेन्शन दिवची न्ही आमी. तिका प्रश्न विचारया. ओके तुका एक म्हण दिता ही म्हण तुवें पुरी करपाक जाय. पानवेलीच्या धर्मान ही एक म्हण आसा आमी खूब फाटी आयकल्या आसतली खूब जाणांनी हांगासर आशिल्ल्या पार्टिसिपंटांनी आयकल्या आसतली. पानवेलीच्या धर्मान तुका हांवें सोंपो दिल्लो आं. ओके तिका उत्तर येना. ओके सो हेजो आमी प्रायज कोणाक दिनात. फुडली पार्टिसिपंट नांव सांगा. दिक्षा परब. तुमी कितें करता? हावजवायफ. हावजवायफ. बरें हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? फुगडे वचपाक. फुगड्यो म्हणटा तूं? हय म्हणटा. आतां म्हणटा म्हणून सांगू की फक्त घालता म्हणून सांगू? कित्याक म्हणटा म्हणून सांगल्यार म्हणची पडटली हांगासर तकलेन तिचे विचार करता ती पण आतां तें म्हणल्याच न्ही तूं म्हणटा म्हणून. सो आमकां 2 लायनी फुगड्यांची खंयची एक बरीशी फुगडी आमी खुबदां एक एक फुगडी आमी आयकूंक नासता आनी ती आयकुपाक खरेंच बरी दिसता. सो ह्याच निमतान आमी सुरवात करुया हांगा एक 2 लायनी फुगड्यांची आयकून. गणपती देवा करीन तुझी सेवा नवस करीन रे देवा नवस करीन रे 5 फुलांनी 5 फळांनी दुर्वा वाहीन रे देवा दुर्वा वाहीन रे. ओके मोठ्यान ताळोजोनी आमची सुंदर आमकां हांगा फुगडी म्हणून दाखयला. ओके तुजे प्रश्न एक रिलेशनचेर प्रश्न आसा. तुमच्या घोवाच्या भयणीच्या चल्याच्या मावशीची आवय तुमची कोण जातली? परत एक फावटी आय कित्याक अर्दे तकले वयल्यान गेला आसतले. तुमच्या घोवाच्या भयणीच्या चल्याच्या मावशेची आवय तुमची कोण जातली? प्रॉम्प्टिंग करनाका आन्सर घेवचें ना आनी हरशीं उत्तर चुकलें तुजें सोड. सोंपोसो प्रश्न आसा चीत मातशें येना. ओके ऑडियन्सान कोणाक खबर आसा हात वर करा. अदर पासून ही उत्तरां बरीच येता पण मातशी प्रॉम्प्टिंग करनाका खबर आसा. दी मायक दी फुडें. नणन. उत्तर हांगा नणन आयला आनी उत्तर चुकला. ओके म्हाका दिसता हेजें उत्तर हांवूच दिता कित्याक म्हाका उत्तर हांगासर येना. उत्तर आसा माय म्हणजे सासू. सो म्हाज्या खातीर तरी मोठ्यान ताळे मारूं शकता. ओके फुडली पार्टिसिपंट प्रणिया नायक. हॉबीज कितें कितें करपाक आवडटा? घरान काम झाडां लावपाची. झाडां लावपाची आनी जेवण रांदपाचें. ओके ओके एक सॉंग असे हे आयक तूं आनी म्हाका सांगपाचें खंयच्या पिक्चरांतलें आनी प्लीज प्रॉम्प्टिंग करता तुजो प्रायज वतलो. पिक्चरचें नांव सांगपाक जाय आनी सोंपेशें दिलां हांवें तुका सारकें तुजें टेन्शन पळोवन म्हाका तुका प्रायज मेळिल्लो जाय. प्लीज प्रॉम्प्ट करनाका. आयकला तुवें सॉंग हे? आयकला? झिंगाट. हय सॉंग झिंगाट. पिक्चरचें नांव सांग. ना डान्स करचो पडटलो ह्या सॉंगाचेर. ओके तिका येना सो सैराट. हांगा उत्तर आयला सैराट म्हणून आनी कितें जाणांक दिसता उत्तर सारकें? हांकां पयलींच खबर आशिल्लें. ओके उत्तर सारकें आसा आनी हो प्रश्न फावटीर आशिल्ल्या कारणान नांव सांगा तुमचें. म्हणजे विवेकानंद गाड. विवेकानंद गाड हांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान 100 रुपीचो कॅश. तिजो क्वेश्चन आशिल्लो म्हणून हो. आतां तुमचो क्वेश्चन येतलो. तुमच्या बद्दल सांगा आतां. तुमचें नांव आमकां ऑलरेडी कळ्ळा. हांव विवेकानंद गाड 10 वर्सां पंचायत मेंबर म्हणून निवडून. पॉलिटिक्साची खूब आवड जशें दादाक आसा गोविंद कुबल. तेन्ना स्पोर्ट्साची आवड आसा प्लस ड्रायव्हिंग म्हणा एग्रीकल्चर अशी खुबशी आवड आसा. ओके डान्स बी केला केन्ना तुमी? करूं येता. हय. सो म्हाका दिसता इतले बेस्ट सॉंग आसा हेजे कडेन आमी डान्स करून घेवपाक जाय आशिल्लो पण मागीर तुमकां आपयता परत डान्स करपाक.
पण ज्या प्रमाणे त्यांच्यानी सांगले करूयात म्हणजे रोखडेच तयार झाले ते म्हाका दिसता खरेंच त्यांच्या खातीर मोठ्यान ताळयो जावंक तसे खूप लोक कमी असतात की रोखडेच फुडें सरतात आणि हे बेस्ट एक्झाम्पल आसा की आमी आमची एज पळोवप ना किंवा आमी खंय आसा ते पळोवप ना पण डायरेक्टली आमी लस म्हणजे धरिनासतना किंवा टेन्शन धरिनासतना आमी जेन्ना फुडें वता तेन्नाच आमी खंय तरी नामना करूंक पावतात खरेंच तुमची तोखणाय करी तितली कमी आसा आणि तुमचो प्रश्न आयका तुमकां पॉलिटिक्सान आवड आसा सो तुमकां पॉलिटिक्साचेर प्रश्न विचारतले मिनिस्ट्री ऑफ वुमन अँड चायल्ड डेव्हलपमेंट आणि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्स्टायल्स ही खंयच्या मिनिस्टरा कडेन आसा खंयच्या कॅबिनेट मिनिस्टरा कडेन आसा टेक्स्टाईल तोमर उत्तर चुकला स्मृती इराणी. उत्तर सारकें आसा स्मृती इराणी आणि परत एक फावटी हांगासर प्रुडंट कडल्यान तांकां मेळटा 100 रुपीजचो कॅश कित्याक फावरीत प्रश्न आशिल्लो सो कॉंग्रेच्युलेशन्स परत एक फावटी तुमकां आणि आमचे शेवटचे पार्टिसिपंट अमिशा अजय देसाय. हॉबीज कितें करपाक आवडटा रीडिंग स्टोरीज. ओके प्रश्न आयक तुजो सोंपोसो प्रश्न आसा आनी बरोच इंट्रस्टींग असो प्रश्न आसा एका सेकंदान 1 मीटर आमी दोरी कापूं शकतात जाल्यार 10 मीटर दोरी कापपाक कितले सेकंड लागतले 1 सेकंड. उत्तर हांगा बऱ्यापैकी चुकला कोण ट्राय करता 10 सेकंड. उत्तर अनेक फावटी चुकले एका सेकंदान आमी 1 मीटर दोरी कापता जाल्यार 10 मीटर दोरी कापपाक आमकां कितले सेकंड लागतले 10 सेकंड उत्तर चुकला आनीक दुसरो आन्सर आसा कोणा कडेन 9 सेकंड. ओके कशें तें सांगा 10 मीटर कापता न्ही आमी फक्त 9 मिटर कापताले म्हणजे ऑटोमॅटीक 10 जातले न्ही. रायट सारकें उत्तर मोठ्यान धावलो जोनी तुमच्या खातीर आणि नांव सांगा परत एक फावटी विश्वनाथ खलप. विश्वनाथ खलप हांकां मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश मोठ्यान धावलो जोनी आनीक फावटी ओके सो आमचो फुगोट्यांचो रावंड खरेंच खूब मजेशीर जालो जेंकां प्रायजां मेळ्ळा तांकां कॉंग्रेच्युलेशन जेंकां प्रायजां मेळोंक ना तांकां परत एक फावटी आमी चान्स दितले फुडल्या रावंडान आनी हो रावंड आमचो हांगा सोंपोवया खेळुया आमचो फुडलो रावंड फुगोट्याच्या रावंडा उपरांत वेळ जाला आमचो फुडलो रावंड खेळपाचो जो आसता कभी हा कभी ना ओके सो कभी हा कभी नाची पार्टिसिपंट पळोवया कोण ती विश्वनाथ खलप ज्योती नाईक निलिक्षा कुबल श्रद्धा मोरजकर कभी हा कभी ना हे रावंडाक आमी सुरवात करता आणि आमच्या बरोबर पहिली पार्टिसिपंट नाव सांग ज्योती नाईक. ज्योती तुमकां उलोवपाक आवडटा आवडटा. तुमचो टायम स्टार्ट जाता आतां कभी हा कभी ना हो रावंड खेळपाक तुमी रेडी आसात हय हांवें कितें सांगल्लें हय आनी ना म्हणपाचें ना आनी तुजो रावंड ऑलरेडी सुरू जाला ओके आमच्या बरोबर हांगासर मिस्टर खलप आसा जिणें ऑलरेडी हांगासर एक प्रायज ऑडियन्स प्रायज घेतला सो डेफिनेटली हो रावंडूय ते बऱ्यापैकी खेळटले ओके तुमच्या बरोबर टायम स्टार्ट जाता आतां तुमी जरा हटके हो कार्यक्रम केन्ना पळयल्लो टिवीचेर केन्ना पळयता आवडटा तुमकां मातसो आवडटा मातसो आवडटा चड आवडना टायम मेळ्ळ्यार पळयता. टायम मेळ्ळा जाल्यार टायम मेळना तुमकां चडसो बिजी आसता तुमी हय बिजी आसता शेड्यूल. ओके नाव सांग म्हजें नांव श्रद्धा श्रीकांत मोरजकर. ओके श्रद्धा तुमच्या बरोबर आमचो हो कभी हा कभी ना रावंड सुरू जाता आतां हांगासर तुमी सगळे बायलां जी हांगासर आयल्या तांकां सगळ्यांक तुमी वळखतात वळखता. लागीं लागीं रावता सगळ्या जाणां सगळीं लागीं रावता. तुमचें घर खंय हांगासरूच आमचे देसाय वाड्यार. आनी तुमच्या आवयलें घर खंय पडटा आयिल्ले सावयवेऱ्या. सुटयेन बी वतात वयता चडशीं वतात की सदांच वतात वयता हां केन्ना केन्ना वयता. केन्ना केन्ना वयता ओके सो हांगासर ज्यो बायल्यो आसा तेंच्या बरोबर अशे तुमी प्रोग्राम बी करतात वेगवेगळे कार्यक्रम करतात करता केन्ना केन्ना करता. तुमकां आवड आसा कार्यक्रमाची खूब आवड आसा. आदी स्कुलांतल्यान करताली स्कुलान ना तर लग्न खूप बरी खेळटाली मोठ्यान धांवसन तुज्या खातीर ओके शेवटचे पार्टिसिपंट नाव सांग निलिक्षा कुबल. निलिक्षा तुजो टायम स्टार्ट जाता आतां निलिक्षा टेन्शन आयला मातशें मातशें ओके कित्या खातीर जरा हटके प्रोग्राम चालू आसा म्हणून म्हाका बी पळोवन भंय दिसना मुगो मातसो म्हाका पळोवनी भंय दिसता म्हाका पळोवनी भंय दिसता तुका मातसो कित्याक पण मातसो काय खबर ना तुला ओके सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान धाडोवच्यांनी आनी हांगासर जी पार्टिसिपंट जी आसा जेंच्यांनी अजून खेळूंक ना किंवा जेंकां हो रावंड खेळपाची इच्छा आसा तेंच्यांनी हांगा येवं शकता 2 वॉलंटरी पार्टिसिपंट जेंकां दिसता की ती हय आनी ना म्हणनासतना उतरां दिवं शकता ओके सो वॉलंटरी हांगासर 2 पार्टिसिपंट आयला जेंकां दिसता की ती हय आनी ना म्हणनासर रावूं शकता नांव सांग तुजें
नीता रुपेश तोडणकर. ओके नीता तुझो टायम स्टार्ट जाता आतां नीता तुका कित्याक दिसता की तूं हळांनी ना म्हणसर रावूं शकता अशेंच आदी केन्ना खेळा खेळ्ळो केन्ना आं केन्ना 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 खेळटा खेळटा आं खेळटा. केन्ना खेळिल्ले भुरग्यां बरें खेळटा हय भुरगीं ओके शेवटची पार्टिसिपंट तिका जर येना जाल्यार प्रायज तुमचो सगळ्यांचो वतलो सो शेवटची पार्टिसिपंट नांव सांग स्मिता गोविंद कुबल. ओके तुमच्या बरोबर टायम स्टार्ट जाता आतां ओके सगळे जाण आवड जाली हें पळोवन तुका खरेंच बरें दिसलां आसतलें न्ही आं दिसला ती आवड जाली आनी तुका बरें दिसलें आं दिसला कित्याक गो ताका प्रायज मेळटलो आशिल्लो मुगो काय बरो तुका प्रायज जाय जा आं मेळ्ळें जाल्यार मेळ्ळें. मेळ्ळें मेळ्ळें केन्ना प्रायज घेतला तुवें आदी घेतला स्कुलान ह्यान प्रोग्रामा तूं पार्टिसिपेट जाला 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 केन्ना जाल्लें गो यात ओके सो सगळ्या पार्टिसिपंटा खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी कभी हा कभी ना हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता ह्या रावंडाक कोणाकूच प्रायज मेळूंक ना पण आमी नेक्स्ट रावंडान लक परत एक वेळ ट्राय करूं शकता घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया विसा उपरांत सगळ्यांचें परत एक फावटी स्वागत खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसता नेम मारा प्रायज जिका आणि ह्या रावंडाक जी आमची पयल्या रावंडाक आशिल्ली क्वेश्चन रावंडाक ती पार्टिसिपंट आणि कभी हा कभी ना ची पार्टिसिपंट जेका प्रायज मेळूंक नाशिल्ली तेंच्यांनी एक एकटे हांगा येवन ही खेळ खेळपाचो सो पयल्या रावंडाचे पार्टिसिपंट ओके आतां पयलीं खेळटले विवेकानंद कार्ड ओके अमिशान 2 कप्स हिट केला पण ताका प्रायज एकाच कपा पोवंक मेळ्ळा आनी ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन जर आपण तुझं अरे बापरे ओके प्रणयान हांगासर बरीचशी कपां हिट केली आनी ताका 2 प्रायजीस मेळ्ळा सो आमी 2 प्रायजीस काय दिवंक शकना सो तुका तुजी चॉयस ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान 200 रुपीजचो कॅश कॉंग्रॅच्युलेशन्स आनी ह्या हितून कितें आशिल्लें पळय ताका ह्या हितून ताका 200 रुपीज आशिल्ले मिस जस्ट मिस्ड कप मोकले पण बॅड लक प्राइज ना कप हिट केला म्हणून तुका आनी एक चान्स खेळ खेळ नेम मारा प्रायज जिका हो रावंड आमचो हांगाच सोंपता आनी जशें की तुमी पळोवंक शकता हांगासर आमच्या कपा पोनाक भरपूर प्रायजीस आशिल्ले जे आमच्या पार्टिसिपंटाक मेळूंक ना पण आनीक भरपूर रावंड आमचे येवपाचे आसा सो लक आमी थंय ट्राय करुया खेळुया आमचो फुडलो रावंड हटके रावंडाक आमी सुरवात करता आनी हटके रावंडची आयची गेम कितें तरी हटकेच आसा गेम कितें ती तुमकां थोड्याच वेळान कळटलें पण ताच्या पयलीं पार्टिसिपंट कोण मेळटा पळोवया गेम खेळपाक दिव्या नायक वृषाली खलप संजना परब आणि शेवटचे पार्टिसिपंट नीता चोडणकर ओके हटके रावंडची आयची आमची गेम कितें आसतली तुमकां हे प्रॉप्स पळोवन कळ्ळा आसतलें सो चड एक्सप्लेन करपाची गरज ना आमचे जे पार्टिसिपंट आसा तेंच्यांनी टूथपिकान ही जी चण्याची दाळ आमी दवरला ती घेवपाक जाय आनी समोर आशिल्ल्या बावलान घालपाक जाय टायम आसलो 2 मिनटाचो आनी जो मॅक्सिमम ही दाळ थंय कलेक्ट करता ती जातली हे रावंडची विनर आनी डेफिनेटली गेम मातशी हटके आनी डिफिकल्टूय आसा सो पळोवया लक कोणाचो साथ दिता चार आणि हांगासर 13 सो 13 आणि 13 टाय जाला सो टाय ब्रेकर एक फावटी दोगांचे मदीं सो संजना आणि नीता मदीं टाय जाला 13-13 सो टाय ब्रेकर पळोवया कोण जिखता तो 1 मिनिट टायम रेडी स्टार्ट
2 1 स्टॉप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 हटके राऊंडचे विनर जाता नीता चोडणकर आणि तेका मेळटा 1 किलो चण्याची डाळ ओके प्रायस आमचं 1 किलो डाळ नाही ॲक्च्युली तेका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायस कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खेळूया आमचो आयच्या भागातलो फुडलो रावंड. पण हो रावंड खेळचे पयलीं आमचे सगळ्या पळोवप्यां खातीर परत एक फावटी सांगता की आमचे गोवन आनी गोवन वार्ताचेर जी फॉर गोवन जी फॉर जिनियस हे क्वीज येता. सो आमची जी सगळी पळोवपी आसा तांच्यांनी मुद्दम हे क्वीज ट्राय करपा खातीर गोवन आनी गोवन वार्ता हो पेपर तुमी घेवचो आनी आपल्या भुरग्यां बरोबर आपली नॉलेज मातशी वाडोवची. सो आमचे जेन्ना प्रोग्रामान पार्टिसिपेट करता तेन्ना तांकां अशी फटाफट आन्सरां येतली. आमी रोखडीच आमच्या फुडल्या रावंडाक सुरवात करता. पण ह्या रावंडाक आमकां पार्टिसिपंट कोण मेळटली पळोवया. फर्स्ट पार्टिसिपंट संजना, शुभांगी देसाय, अमिशा, नीता चोपडेकर, प्रेरणा अमरे, निलिक्षा कुबल, दीपा रेवडकर. ओके सो ही आसा आमची स पार्टिसिपंटाची खेळटली आमचो हो फुडलो रावंड जो आसता सगळ्यांच्या आवडीचो आनी मोस्ट अवेटेड रावंड डान्स रावंड. आनी आयचो डान्स पळोवया कितलो धमाकेदार तसो. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बात. Get down to the funky beat. मुझे दिल मिलना को तेरा देवा. Come on, come on, come on. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बात. मुझे दिल मिलना को तेरा देवा. मुझे प्यार नहीं तुझसे है बात. मुझे दिल मिलना को तेरा देवा. ऐका दाजेबा ऐका दाजेबा ऐका दाजेबा ऐका दाजेबा ऐका दाजेबा ऐका दाजेबा ऐका दाजेबा. Lyrical king. I'm the one. The ace. The only. Dope. I'm the king. किती आहिले किती गहिले किती आहिले बाबा किती गहिले किती आहिले किती गहिले. सबको लगता है हम मिच पहिले. सबको लगता है हम मिच पहिले. सब कहते हैं मेरी महबूबा. तेरी आंखों में मेरा दिल डूबा. तेरी आंखों में मेरा दिल डूबा. ऐका दाजेबा 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 ऐका दाजेबा. Party people, throw your hands in the air. Wave 'em like you just don't care. Yo, DJ, bring the beat. सगळ्यांक पयलीं डान्स सगळ्यांनी सुपर्ब केलो. मोठ्यान ताळो तुमी सगळ्यां खातीर. बेस्ट डान्सर तुमकां तुमच्या ओपिनियन कितें तुमकां खंय दिसलें खंयचे डान्स बेस्ट केलो खंयच्या पार्टिसिपंटान. ऑब्वियसली सगळ्यांनीच बरो केला. एन्थुजियाजम पळयत आनी सारकी एनर्जी पळयत जाल्यार हिजो डान्स म्हाका खरें खूब आवडलो. जी पयलीं सगळ्यांक फाटी आशिल्ली पण मागीर फुडें वचून तिणें सगळ्यांक सायडीक घातले. तिच्या खातीर आपल्या मोठ्यान ताळो जावनी. ओके सो आमच्या सगळ्या पार्टिसिपंटाक आनी खास करून ह्या दोन पार्टिसिपंटां खातीर मोठ्यान ताळयो जावनी कित्याक आमी प्रायज दोगांयच्या मध्ये डिस्ट्रिब्यूट करून दिला. एक तेजो स्टेप्सा खातीर आनी एक तिची जी उमेद आशिल्ली तिची एनर्जी आशिल्ली तेच्या खातीर. आतां वेळ जाला आमच्या आयच्या भागांतलो शेवटचो रावंड खेळपाचो आनी खेळुया आमचो लास्ट रावंड जो आसता चक दे रावंड. आनी चक दे रावंडची गेम तुमकां थोड्याच वेळान कळटली कितें ती. पार्टिसिपंट पळोवया हे गेमीचे कोणते. आनंदी, शशिकला चोडणकर, स्मिता कुबल, वंशिका आणि आनंदी. म्हाका सगळ्यांची नांवां जाली. सगळ्यांक चान्स मेळो खेळपाक. हय ओके सो ही आसा आमची पार्टिसिपंट जी खेळटली चक दे रावंड. आनी चक दे रावंडची आयची आमची गेम आसा ती अशी तुमी हांगासर पळोवंक शकता की हांवें हांगासर टायर दवरला आनी म्हाज्या हातीन हो प्रॉप आसा. सो पार्टिसिपंटाक प्रत्येकाक 3 चान्सीस मेळटले आनी हे प्रॉप तुमी घेवपाक जाय आनी त्या टायराच्या त्या भितरल्यान घालपाक जाय. ओके
आर पार वचपाक जाय सारको आणि मॅक्सिमम जी हे टार्गेट पुरे करता ती जातली हे राऊंडचे विनर आणि तांकां मेळटे प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. सो पळया हे राऊंडचे विनर कोण जाता. सुरवात आमी तुमच्या पासून करूया. 3 चान्सेस तुमकां. राऊंडचे विनर जाता स्मिता कुबल आणि ताका मेळटा प्रुडंट कडल्यान कॅश प्रायज. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थोली चांदर प्रेरणा हांगासर घेतिल्लो आमचो आयचो भाग हांगा सोंपता. फुडल्या भागात रोखडीच मेळया तुमच्या